तुमचे कशें आसता? सेशन बरो आसा कित्याक आमकां भरपूर प्रश्न आसा विचारपाक आनी हिशोब तुमी जाणात दिसा दिसाक आमकां दिसतात ते वाडटात ते हिशोब आनी हांव जाणा सरकारांचे आनी CMन सांगलां ते रेडी आसात म्हणून आमचे ऑपोजिशनाक क्वेश्चन डील करपाक हांव वेलकम करता ती स्टेटमेंट म्हणून तयारी केली जाल्यार आन्सर आसपाकूच जाय डॉज करपाचें न्ही आनी वी आर होपिंग टू expose the government on every issue which will come before the house. The common man's suffering, they आमी दाखयतले. The NMP implementation also we will be tackling, and the power rise also which will be taken. So I think I hope that this will be a fruitful assembly session, and it won't be run through despite a strong ruling side numbers, but we will be vocal on our side being opposition. ते सनबर्न ऑर्गनायझेशनान सावथाक करता म्हणून एनावन्स केला तेजेर तुमकां कितें? Sorry, तूं जाणा लोक ओपोज करता सनबर्न, whether it is North Goa or South Goa. And Sunburn has brought in lot of criticism, especially negative criticism. Last time, तो सनबर्नाचो ऑर्गनायझर आशिल्लो तो म्हाका सांगलो तेणें मुझ पासत ते आतां गोंयचें ट्युरिजम वाडलें म्हण तें खबर ना ते चूज केले ते डेट्स आमचे गोंयचे क्रिसमस आनी न्यू इयर सिजन. इफ यू हॅड चोजन समर सिजन, इफ यू हॅड चोजन रेनी सिजन आनी ट्युरिस्ट आयले तुज पासत मागीर तुज्यान सांगू जाता आसलें. इट वॉज लायक अ व्हेरी बोस्टफूल टायप ऑफ अ स्टेटमेंट वीच वॉज बींग मेड. नाव तो गेलो ऑन आतां कोण आयला अँड प्रॉब्ली दे थिंक टेकिंग टू न्यू वेन्यूज दे आर दिस थिंग. वाय डोंट यू बूस्ट हिंटरलँड टुरिजम इन इंडिया, रेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया सनबर्न थिंग ऑर आनी पळय मागीर कसले नाटकान सगळे ऑन द स्टेज टू घालून जाता. यू वॉन्ट टू प्रमोट लोकल आर्टिस्ट एंड ऑल दॅट न्ही. सो वी विल ब्रिंग वाय ब्रिंग ऑल दीज इंटरनॅशनल आर्टिस्ट. वी हॅव लोकल पीपल हियर. यू कॅन प्रमोट दॅट. अँड साऊथ गोवा तुम्ही ऐकलं ते किट्टॉल घालून सोदतात म्हणून ते दॅट इज IDC लँड. आय डोंट थिंक IDC लँड इज फॉर ऑल दीस कायंड ऑफ फन अँड एंटरटेनमेंट. अँड आय थिंक द ऑपोजिशन विच इज ग्रोईंग विल दॅन शो. See, we will not relent on the demand for the investigation and the inquiry. Focus transfer केल म्हणलो, that is only the first part because he had to be relieved. Otherwise, तेका तो आशिल्लो जाल्यार he would have exerted power. But that does not end the matter, does not end the questions which are in everybody's mind of the involvement of IPS and IAS officers in these land grabs or transfer of lands. Yes, thank you. Thank you. वयलो एल्टन राव उलो नाका काय उलयला सर 2 मिनटां. सर आयच्यान 18 दिसांचें सेशन चालू जाता. तुमचो कितें रोल आसता? नमस्कार आनी गुड मॉर्निंग. हें आमगे बड लॉंग सेशन आहा 18 दिसांचें. तर जायते इश्यूज आहाय घेवपाचे माय कॉन्सेप्ट एज वेल एज गोवा सेंट्रीक. सो एज ऑपोजिशन सगळे आमी एकठांय रावन सरकाराक जे जे प्रश्न आहा ते मांडटले. आनी सरकार नॉर्मली सरकारा ट्रेंड आहा की सगळे वय म्हणपाक जाप दिवपाक वय म्हणटाय ते. बट एंड ऑफ द डे आतां कांय ना. सो वी वील सी वॉट बेस्ट वी कॅन टेक फ्रॉम दिस असेंब्ली. ओके. तुमचे 7 जाण युनायटेड ऑपोजिशन दाखयतले कशें दिसता? तितून तुमी सावथाचे आमी सावथाक सनबर्न व्हरता म्हणून हालीं बोवाळा जाता. तेजेर तुमचो दुसऱ्या लोकांक म्हाका दिसता टेस्ट कोताय. तुमी स्वता टुरिजमाच्या बिजनेसान आहा ना ना इवन समज ट्युरिजम गांवचो पासो तो युथाक गोंय पेडे जाता जाल्यार पयस करून फायदो कितें समज तरी सोसायटी पेडे जाता आनी दॅट पयशे मेळटा जाल्यार इट इज नॉट वर्थ मेकिंग मनी. कळना. ओके सर, तुम्ही स्टेटमेंट जाता की तुम्ही बाबू कलोळेकर तसे व्हडले हांवूय म्हणा पर्यटन सर मातसो असो यो सर असो हांवें सांगलां आमगे कालच्या हितून तुम्ही इंटरव्यू हय तेंड एक्सपोज केलो तेंड तेगे घरा रेड मारली आनी सगळें कितें जालो तें मेळ्ळें. हांवें म्हणलें BJPचे लिडर तेन्ना काँग्रेस आसलो ना जात BJP आहा जात कांय म्हणपाक नाही. फाटल्या दिसांनी तुम्ही जो लोकल एरियन इलिगल गॅमलिंग चलतात तेजी कितें सद्या बंद आहा. केप्यान बंद. थँक्यू. जाल्यार केप्यां बंद आहा. थँक्यू.